माझे नाव मीना मनोहर खानोलकर. हांव नामोड्यार रावता. हांव RDS टीव्हीचे धन्यवाद मानतात की तेंच्यांनी आमकां कोंकणी कविता सादर करपाक दिली. हांव म्हाजी कोंकणी कविता सादर करता. कितें सांगू तुमकां कोंकणी जमा नासली म्हाका. कोंकणी जमा नासली म्हाका. मुंबयन गेलें ल्हानपण गोव्यान येलें तेन्ना. गोव्यान म्हणटात अरे बाबा अरे काका. गोव्यान म्हणटात अरे बाबा अरे काका. माझी तेन्ना जाताली पंचायत. अरे अशें कशें म्हणटात अरे. आमी म्हणटात अहो बाबा अहो काका. मागीर समजलें म्हाका. माय मोगान म्हणटात अरे. इतलेंच खरें. तशें आसून गांवागांवची भास वेगळी. जसजशें उत्तरेसून दक्षिण गोंयान पावता भाशेक तितलोच फरक दिसता. सुरानही बदल आसता. थोडीं जाणां म्हाका भाशे खातीर चाळयतलीं. पण हांव केन्नाच रागार जायना. आपली ती आपली मातृभाशा हय न्हू. मद्रासाक गेले मद्रासी, कर्नाटकाक गेले कर्नाटकी, गुजराताक गेले गुजराती आनी महाराष्ट्रात गेले मराठी. गोव्यान जरी आमची गोंय भाशा कोंकणी, रस्त्यार गांवांत शहरांत नांवां मात तीन भाशेन. हे आसा आमचे गोंयचे वेगळे. खरें सांगू तुमकां जन्म जालो मुंबय. पण मुंबयसून जे मुंबयसून म्हाका जमना ते गोव्यान जमना. सुंदरशी कविता मनाक सुनायली. गोंय म्हाका खूपच भावलें. धन्यवाद.